शिगांव तुरीमरड या वाठारांतल्या पंप हाऊसाचे शटर 2 वर्सां पयलीं मोडिल्ले। ही बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ली। उपरांत ताची दखल घेवन धारबांदोडेचो सहाय्यक अभियंतो दिनकर मळेकर हांणी पंप हाऊसाक नवे शटर बसयले। मात सध्या ह्या हाऊसाची अवतिकाय जाल्ली आसा। खंयची वायट घडणूक घडचे पयलीं पंप हाऊस दुरुस्त करचें अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात। आमी शिगांव आसा ज्या जाग्यार तुरमरड वाड्यार एक जॅक वेल आसा आनी तेजे सायडीन एक पंप हाऊस आसा। जेन्ना जॅक वेल ही पावसकारान बांदलेली, मंत्री आसतना दीपक पावसकार हेणी बांदलेली आनी जे हे पंप हाऊस आसा ते हेज्यान पयलीं एक जवळ जवळ 10 वर्सां जाय दिली ती तेन्ना बांदलेली, पूण जे कॉन्ट्रॅक्टरान ते बांदलेले ते सारकें काम जावना काय कितें अशें दिसता। कारण जे जॅक वेल्याच्या फाटल्याच्यान जे सगळ्याक हांगा मोठी भेगां पडलेली आसा, तेजी शिमीट गेल्ली आसा, सगळ्याक केन्नाय कोसळपाच्या स्थितीन आसा। ते सद्याक हांगा तळपार आसा, म्हळ्यार पोंदां तेजे सगळे फातर आसा, म्हळ्यार बरें घडीक जा म्हणून ते आजून मेरेन उरलां अशें दिसून येता। पूण हे ज्या पंप हाऊसाचे जे शटर मोडलेले ते गेले 1.5-2 वर्सान कितले फावटी कंप्लेनी करून सुद्दां सारकी जावना जालें। जेन्ना गोमंतक टीव्हीन हेजेर प्रकाश घातलो की हे शटर सारकी जायना हे जायना, तेन्ना आमचो जो आमचो येई आसा दिनकर हेणी रोखडेच जेन्ना तेणी ह्या धारबांदोड तालुक्याचो ताबो घेतलो तेन्ना तेणी रोखडेच हे प्रपोजल घातलें, परत घातलें आनी आज तेजी शटराचें काम पूर्ण जालें आसा। कारण शटर नासल्या कारणान मोठी जी तेंची पायपां वस्तू आसलेल्यो ती चोरयेक वसत म्हणून भंय आसलेलो। म्हणून ह्या संदर्भान गोमंतक टीव्हीन हेजेर जेन्ना प्रकाश घातलो तेन्ना हेय आमचो दिनकर हेणी तेजी फायल हाती घेतली आनी हे रितसर आज पूर्ण जाल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर।